नमस्कार. हा खुशी प्रभुदेसाई. कोकणी भाषा मंडळ गोयच्या कोकणी वाचन विश्वाच्या ह्या ऑनलाईन माध्यमातल्या कोकणी भाषेतल्या आपल्या आवडत्या बाल साहित्य पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दिवपी ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकारता. कोकणी भाषा मंडळ फाटली कितलीशींच वर्सां बाल साहित्याच्या मळार वेगवेगळे प्रयोग करत आयले. सातत्यान वावर करतात आणि भुरग्यां मेरेन बरी कोंकणी पावची, बरे साहित्य पावचे म्हण कोंकणी भाषा मंडळ सदांच यत्न करता. आयज मेरेन वाचन विश्वाच्यो खुबश्यो कार्यावळी जाल्ल्यो आसात आनी सगळ्या कार्यावळीक आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. तशेंच ह्याय कार्यावळीक आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा आनी त्या खातीर सगळ्या वांटेकारांक तशेंच तांच्या पालकांक हांव चडांत चड परबीं भेटयता. आमचो समाज सुशिक्षीत जातलो जाल्यार समाजांतल्या भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर बरे संस्कार जातले हाची जतनाय घेवप गरजेची. आनी बरे संस्कार घडोवपाचो एक महामार्ग म्हळ्यार बाल साहित्य. आनी त्याच खातीर वाचन विश्वाच्या ह्या 30व्या कार्यावळीक वाचन मोग्यांक आपल्या आवडत्या बाल साहित्य पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दिता. 14 नोव्हेंबर हो आमी बाल दीस म्हणून मनयतात आनी त्याच निमतान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आमी ल्हान आसतनाच्यान बाल साहित्य वाचत आयल्यात, आयकत आयल्यात आनी आमकां तें आयजय आयकुचेशें दिसता. तर आयज आमी अशा माणकुलांक बाल साहित्याचेर उलयतना आयकतले. आयच्या कार्यावळीक बाय अपर्णा काणेकर, बाय आराध्या रायतुरकर, बाय दित्या शिरवयकर, बा प्रमय प्रभू, बाय सेवा परब, बाय नायसा मस्करेनस, बाय सानवी गुरव आणि बाब एलिस्टर परेरा ही उलोवप करतली. तर वेळ वगडायनासतना आमी कार्यावळीक सुरवात करया. सगळ्यात पयली सादर करता बाय सेवा परब. ताची वळख करून दिता. ते आयज चंपू इन द रांजीकूड ह्या पुस्तकातल्या आजी नूडल्स खाता ह्या काणयेचेर उलोवप करतले. ते GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हापसा हांगा इयत्ता 6वी शिकता. ताका वाचनाची खूब आवड आसा. बाय सिल्वा, तुवें आपली काणी सादर करची. हांव सेवा दिनेश परब, GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हापसा हांगा 6वी यत्तेत शिकता. आमच्या शाळेच्या वाचनालयात जायतीं कोंकणी पुस्तकां आसात. हांव मदीं मदीं वचून पुस्तकां घेवन येता. एक दीस म्हाज्या हातान चंपू इन रांजीकूड हें पुस्तक सांपडलें. म्हाका पुस्तकाचें नांव आनी तातूंतली रंगीत चित्रां खूब आवडलीं. हें पुस्तक हर्षा शेट्ये हांणी बरयलां. तातूंत 13 ल्हान ल्हान काणयो आसात. तातूंतली आजी नूडल्स खाता हे काणयेचें नांव वाचून म्हाका हांसपाक आयलें. म्हणून हांव काणी वाचपाक लागलें. नूडल्स खावपी आजी म्हाका आवडली आनी त्या आज्जेची काणी आवडली. तुमकां ती काणी आतां वाचून दाखयता. माही, तेजस आनी निखील कळणे बालांनी खेळटालीं. तेजसान कळणो बालाचेर मारलो. बाल वचून शेजारच्या मारी मांयच्या पोरसांत पडलो. तिगाय जाणां पोरसांत धांवलीं. मारी मांयच्या पोरसांत कोमी आनी तिची पिलां भोंवतालीं. कोमी चोचीन कितें कितें उस्तोवन पिलांच्या तोंडांत घालताली. पळय पळय, कोमयेन तोंडान कितें धरलां तें, तेजस आड्डलो. तो मरे गायनोर, निखिलान म्हणलें. गायनोर न्ही तो, नूडल्स ते. मारी मांयची कोमी नूडल्स खाता. पुरो पुरो माही, नूडल्स जाल्यार तूं खावन दाखयता? हांव कित्याक खातलें? आमी खावपाचे नूडल्स तर ते. कोम्यांनी खावपाचे नूडल्स ते. ती खावयता पळय आपल्या पिलांक. म्हाकाय भूक लागल्या, हांव वता खावपाक. आनी माही भितर धांवले. माहीच्या फाटल्यान तेजस आनी निखिलूय भितर धांवले. आज्जे, भूक लागल्या. चलात, हात पांय धुवन येयात भितर. ती रोखडीच हात पांय धुवन आयली. पळयत जाल्यार आजी कितें तरी करता. तोपांतलो एक पिठाचो गुळो काडलो आनी शेवग्यात घालो. कितें गे तें? आगो नूडल्स ते, आज्जेन भुरग्यांच्या भाशेंत सांगलें.
नूडल्स म्हणटकच तिगाय जाणां एकामेकाकडे पळोवन हांसपाक लागली. अरे हांसतात कित्याक? शिरवळ्यो त्यो, घुवडाय ते हँडल. तेजस हँडल धरून घुवडावपाक लागलो. काय पडना मगे सकयल? निखिलान म्हणलें. फोर्सात घुवडाय रे तेजस. आनी निखिलान शेवगा पोना तोंड घालें आनी वयर पळोवपाक लागलो. झर झर करून शिरवळ्यो सकयल देंवल्यो. आजी आरे आरे म्हणटा थंय आसा. निखिलान तकली वयर काडली आनी तोंडाचेर शिरवळ्यो घेवन उबो रावलो. आनी तश्योच त्यो जिबेन लेप लेप करून खावंक लागलो. आजी गुळे भितर घालता, तेजस घुवडायता. खूब शिरवळ्यो जाल्यो ते पळोवन माही म्हणपाक लागलें, हांव घुवडायता. माही घुवडावपाक लागलें, पूण ताका हँडल हालोवपाक खूब कश्ट पडटाले. आगो पुरो आतां, बसात पयलीं खावपाक. आजयेन तांकां शिरवळ्यां बरोबर गोड घाल्ले नाल्लाचो रोस दिलो आनी तातूंत बुडोवन खा म्हणलें. म्हाका आवडना नाल्लाचो रोस, निखिलान म्हणलें. हे घे तुजे नूडल्स, चुनान कालिल्यात. चून आवडटा न्हय तुका? तिगाय शिरवळ्यो खावंक लागली. तेजस एक एक शिरगी तोंडान घेवन चूक चूक करून ओडून खातालो. तें पळोवन निखिलान म्हणलें, हो पळय तेजस गायडोर खाता. हांव कितें कोमी रे? तेजसान म्हणलें. आजी खातली रे नूडल्स? बाजारांतले नूडल्स आजी खायना. हे खाता जाल्यार पळोवया. इतल्यान आजी आपले शिरवळ्याची ताटली आनी रोसाचो वांटो घेवन आयली. शिरवळ्यो रोसांत बुडोवन हातांनी खावंक लागली. आजी नूडल्स खाता हें पळोवन तिगाय जाणां एकामेकाकडे पळोवन खुणो करून भितरले भितर हांसूंक लागली. देव बरें करूं बाई सेवा. तुजी आजी नूडल्स खाता ही निवडिल्ली काणी आयकून आमकांय खूब मजा आयली. फुडल्या सुवातेर बाय नायसा मस्करेनस तुमच्या मुखार बाल गिता गोड गोड गिता भाग 3 कुकुली कवना ह्या पुस्तकाचेर उलयतले. नायसाक गावपाक, वाचपाक आनी बेकिंग खूब आवडटा. बाय नायसा तुवें आपली काणी सादर करची. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय आनी आमची कोंकणी भास हाजी एक घट नातें आसा. ताणें खुबश्यो कविता बरयल्यो, पूण म्हाका ताजी बाल गितां आनी कुकुल्ली कवनां खूबच आवडली. देखूनच ताचें स्वादिकारण करपाक हांव नेसा मास्करेनस सेंट मायकल कॉन्व्हेंट हायस्कूल हांगाच्यान उलोवंक उबें रावलां. डॉक्टर मनोहर राय सरदेसाय हाजी गाजिल्ली बाल साहित्य जावन आसा बेब्याचे काजार, बिराल बदल्ले, भांगराची कुडाल, साधूचो कोंबो, माणकुली गितां तशीच गोड गोड बाल गितां. आमच्या ह्या आवडीच्या कवीक जायते पुरस्कार फावो जाले आनी ते कोंकणी, मराठी, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, इंग्लिश. पूण ताणें चडशे बरोवप कोंकणींतल्यान केलें. ताजे कवितेंतल्यान गोंय, सैम, देश, मनीस हाजे विशीं उपाट मोग दिसून येता. आतां हेच पळयात. हरवतालो बेबो शेता मेरेन उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो बाप. उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डराव डराव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डराव डराव. हरवतालो बेबो शेता मेरेन उबो, हांवें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो बाप. उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डराव डराव, उडकी मारून बेब्यान म्हणलें डराव डराव. कितली सुडसुडीत मोवाळ आनी गोड बालगितां आमच्या गोंयकारांक खूबच आवडटात. कारण म्हणल्यार कविता वा हेर साहित्य प्रकार
वाचप्यांचे मन रिजवण करता. मनोहर बाबाच्या नावाच्या कवितेची पुंजी म्हणल्यार आयज रे दोळ्यार पडली बडी, गोंयांत तुझ्या मोगा खातीर जायात जागे जायो जुयो पिसोये. ताजी कुकुल्ली कवना मन बुलोवणी असतात. आता हांगाच पळया. एक असली गाय, तिका मेळ्ळे बाय. गाय म्हणटा बाय, म्हाका घरावरून पाय, घरावरून पाय. म्हाका ही ताजी कवना खूपच आवडटात. तुम्ही ताजी बालगितां आणि कुकुल्ली कवना वाजात. वाचतकच तुमकां आनिकूय वाजूंक दिसतले. तांचो एकामेका कडल्यान दाखयल्लो संदर्भ, तातूंतल्यान मेळ्ळो संदेश आमच्या काळजांत खंय तरी घर करता. कोंकणी भाशेविशीं कडी रस वाडयता आनी कोंकणीची वडविकाय दाखयता. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयल्ली बालगितां म्हणल्यार एक मोवाळ गोड असो शब्दाचो झेलो. हाकाच लागून आमचो हो कवी भुरग्यांक तशेंच जाणट्या मेरेन फामाद आसा. खरेंच मनोहरराय सरदेसाय हांच्या बालगितांक तोड ना. शेवटी हे सादरीकरण म्हाका आवडिल्ले ल्हानशा बालगितांत सांपळटा. नाना आमचो नेवळेचो, हाडटा बाबो साकरेचो, हाडटा बाबो साकरेचो. मावशी आमची नाचनाची, दोणसां करता पणसाची, दोणसां करता पणसाची. आजो आमचो बेतलांचो, दासार करता नातलांचो, दासार करता नातलांचो. आजी आमची तिस्कांची, कातार करता पास्कांची, कातार करता पास्कांची. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय नायसा. खूप सुंदर रितीन तुवें उलोवप केलें. फुडल्या सुवातेर बाय सानवी गुरव तुमच्या मुखार बुदवंतकायेच्यो काणयो ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. ते सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटी कुडचडे हांगा इयत्ता 5वीक शिकता. ताका नाचपाक, गावपाक आनी नाटकांनी भाग घेवपाक आवडटा. मागता बाय सानवी, तुवें तुजें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार, म्हजें नांव सानवी गुरव आनी हांव यशाची चावी ही काणी तुमच्या मुखार सादर करतां. एक व्हडलें घर आशिल्लें. त्या घराक एक लांब चौकी आशिल्ली. त्या चौकेर सगळे तरेचे वेव्हार चलताले. घरांतल्यो बायलो कातप, शिंदप तशेंच रांदच्या कुडींतलीं चडशीं कामां ह्या चौकेर करप जातालीं. कुशीक लांकडाचो दाळ, तशीच उदक पिवपाची हांडी आनी आयदनां घासपाची मोरी आशिल्ली. एक दीस 2 बेबकां उडयो मारत आपल्या मदीं खेळ खेळत ती अचकीत ताकाच्या हांडयेंत पडलीं. हांडयेंतले ताक लोणी काडपाक दवरिल्ले. ताकांत पडिल्ल्या बेबकांनी वयर सरपाचे खातीर ताकात पेंवन पेंवन यत्न केलो, पूण कशींच वयर सरपाक जमना. ताकाच्या हांडयेन पेंवन पेंवन भोंवड्यो मारून मारून दोगांयक पुरो जालें आनी भोंवड्यो मारप तांणी थांबयलें. तातलें एक बेबूक म्हणूंक लागलें, हांव खूब थकलां आनी म्हज्यान कशेंच पेंवपाक जायना. हांगच्यान सुटका जावप कठीण. ताणें पेंवन वयर सरपाचो विचार सोडून दिलो. पूण दुसरें बेबूक म्हणूंक लागलें, म्हज्यान जाता सर हांव यत्न करतलें, फुडें. अशें म्हणून ते वाटकुळे पेंवत रावले. ताच्या वाटकुळ्या पेंवपान ताक चाळत उरलें आनी हळू हळू लोण्याचो गुळो तयार जालो. लोण्याच्या गुळ्याचो वाटकुळ्या पेंवपी बेबकाक आदार मेळ्ळो आनी फटक करून बेबूक हांडयेच्या भायर उडी मारपाक जैतिवंत जालें. पयल्या बेबकान निराश जावन आशा सोडली, पूण दुसऱ्या बेबकान आपल्याच्यान जाता तो मेरेन आशा सोडनासतना प्रयत्न करीत रावलें.
प्रयत्नाक फळ मेळटाच मेळटा. थोड्यांक रोखडें मेळटा, थोड्यांक वेळान. आशा आनी प्रयत्न सोडप नासता. ही काणी सौरजनी अशोक भेंब्रे हांच्या बुदवंतकायेच्यो काणयो ह्या प्रकाशनांतल्यान हांवें सादर केल्या. तांच्या ह्या प्रकाशनांत एकूण 20 बऱ्यो काणयो आसात. तातली ही 9वी काणी, यशाची चावी, म्हज्या मनाक खूब भावली. ही काणी सौरजनी अशोक भेंब्रे हांच्या बुदवंतकायेच्यो काणयो ह्या प्रकाशनांतल्यान हांवें सादर केल्या. तांच्या ह्या प्रकाशनांत एकूण 20 बऱ्यो काणयो आसात. तातली ही 9वी काणी, यशाची चावी, म्हज्या मनाक खूब भावली. म्हाका काणी हो साहित्य प्रकार आवडटा. बाल साहित्याक पुराय मोनोसंवसार बोलको जाता. भुरग्यांच्या मनाक शीमेर नासता. तांचें मन हळवें आसता. काणयेंतल्यान माणकुल्यांच्या मनाक जिणेच्या तत्वगिन्यानाची शास्त्रशुद्ध नदर आनी मनीसपणाची देख कोरपाची जापसालदारकी बाल साहित्यकाराचेर आसता. कारण भुरग्यांक काणयो आवडटात. काणी वाचतना वा आयकतना माणकुल्यांचें मन चारूय दिकांनी भोंवड्यो मारता. तांचें माणकुलें आनी हळवें मन त्या काणयेन समरस जाता आनी त्या काणयेंतलीं पात्रां जिवंत जावन तांच्या दोळ्यां मुखार येतात. तातूंतल्यान जी देख मेळटा ती आपल्या जिवंतांत नकळत अमलाक हाडपाचो तांचो यत्न आसता. ताकाच लागून हांव काणी ह्या साहित्य प्रकाराचेर खूब प्रभावी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय सान्वी. एक खूब बरी देख दिवपी काणी तुवें हांगा सादर केली आनी खूब बरे तरेन उलोवप केलें. फुडल्या सुवातेर बाब एलिस्टर परेरा तुमच्या मुखार सुण्याची इत्सा ही काणी सादर करता. तो मनोविकास इंग्लिश मिडियम ह्या शाळेन शिकता. बाब एलिस्टर, तुवें आपली काणी सुरवात करची. म्हजें नांव एलिस्टर पेरेरा. हांव पयले वर्गांत आसा. हांव मनोविकास इंग्लिश मिडियम स्कुलांत शिकता. म्हाजे काणयेचें नांव जावन आसा सुन्याची आसा. एक सुनो वाटेक चलो वतालो. ताका वाटेक एक हार मेळ्ळें. हार घेवन तो घरा चलत वतालो. चलत तो न्हंये देगेर पावलो. न्हंयेचें उदक निवळ आसलें. तेन्ना ताणें आपले मुखार उदकांत पयलें. आपले मुखार पळोवन तो ओजार जालो. ताका दिसलें उदकांत आनी एक सुनें हार घेवन आसा. ताका त्या सुण्याचें हार जायशें दिसलें. ताणें आपले मुखार तोंड उगडलें. तेन्ना तोंडांतलें हार सुटून उदकांत पडलें. सुन्याची आस आसली आनी एक हार कापाची. आतां ताका ताचें हार मेळ्ळें ना. देख, दुसऱ्याचे वस्तूचेर आसा धरून फावना. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब एलिस्टर. नमस्कार, हांव राणी कामत, आयच्या कार्यावळीचे जोड संयोजक. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा माये मोगाचो येवकार.
तर आता आमच्या मुखार येता बाय अपर्णा काणेकार. ताजी वळख करून दितना बाय अपर्णा होली क्रॉस इन्स्टिट्यूट हांगा शिकता. ताका वेगवेगळी पदां म्हणपाक आवडटा. आयज ते पंचतंत्रांतल्यो काणयो ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. तर हांव मागता बाय अपर्णा कडेन की तांणी आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. एकसारांतली शत. एक दीस पालव्याचे व्हड बिरे अन्न सोदीत सोदीत उडत वताले. उडत वता वता ते बिरे एका दाट जंगलात पावले. अकस्मात जमनीत दाणे पडिल्ले तांचे नदरेत पडले. ते पळोवन एका पारव्यान म्हळें, हे ते पळय, जमनीर मक्याचे दाणे शिवरिल्ले दिसतात. मक्याचे दाणे पळयना फुडें सगळे पारवे जमनीत देले आनी ते थंयच बसून मके खावंक लागले. खाता खाता अकस्मात एक जाळे तांचे वेल्यान घस्स करून पडले आनी ते सगळे जाळे पोंदा सापडले. त्याच खिणाक घटमूट अशें दिसपी एका मनशाक हातात एक दोणू आनी कांय बाण घेवन झाडा वेल्यान देंवतना त्या सगळ्यांनी पळयलो. ताका पळयना फुडें एका पारव्यान भंय उक्तायलो. आरे, हो सवणे धरपी मनीस. ताणेच हे जाळ्यान आमकां धरला. आतां कितें करपाचें? ताची उतरां आयकून एका जाणटेल्या पारव्यान सुचयलें. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन उडून गेल्यारच आमी ह्या पारव्याच्या हातांतल्यान वाटावतले. ते आयकना फुडें सगळी पारवी जाळ्या सकट एकदम उडली. अकस्मात जाळे वयर गेल्ले पळोवन तो पारधी अजापात पडलो. ताणें असले केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले. तो ते जाळे घेवन वचपी पारध्यांच्या फाटल्यान धांव धांव धांवलो. पारधी सामको खर्शावन पुरो जावन परतलो. पारधी वतकच एका पारव्यान म्हळें, आमी लागींचे दोंगुल्ले वयल्यान देवळा लागीं वचुया. थंय म्हजो एक उंदीर इश्ट रावता. तो हे जाळे आपल्या दांतान कातरून उडयतलो. ते दोंगुल्ले वाटेन गेले आनी थंय पावतकच जाळ्या सकट दोंगुल्लेचेर देंवले. उंदरान खुशालकायेन एक एक करून पारव्याक त्या जाळ्यांतल्यान सोडयले. उंदराचे उपकार मानून ते सगळे पारवे आपल्या घरा परतले. ही पारव्यांची काणी म्हाका खूब आवडटा. कित्याक तर पारव्याच्या फुड्यात अशें संकट उबें रावता की तांचे कडेन तातूंतल्यान भायर सरपाक कांयच मार्ग उरना. पूण तरी ते सगळे एकठांय येवन हे संकटाचेर मात करतात. ह्या काणयेंतल्यान म्हाका 2 गजाली शिकूंक मेळ्ळ्यो. एक, केदेंय व्हडलें संकट येवं ताचेर उपाय हो आसताच. आतां तरणाटी कसल्याय कारणाक लागून निर्शय कसले वायट निर्णय घेतात. हे काणयेंत पारव्यांचे केदें व्हडलें संकट आयिल्लें पूण ते निराश जाले ना आनी धिरान तांच्यांनी हे परिस्थितीक तोंड दिलें. दुसरें, हे गजालींतल्यान आमकां हें कळटा की आमी एकवटान रावंक जाय. जर समजा सगळे पारवे आपली शक्त एक करून एकेच दिकेन उडूंक नाशिल्ले जाल्यार ते सगळे पारव्याच्या जाळ्यांत सांपडपाचे. हेच तरेन जेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर वा राज्याचेर कसलेंय संकट येता तेन्ना आमी एकचारान रावत जाल्यार कसल्याय संकटाक तोंड दिवंक शकता. जे मनशा मदीं फूट पडिल्लो आसता, कोण एकामेकाक आदार दिना, थंय जैत केन्नाच मेळना. व्हड व्हड प्रश्न लेगीत एकचारात रावल्यार सोंपेपणी सोडवूं येता. देव बरें करूं बाय अपर्णा. तुवें बेस बरें उलोवप केलें. जेन्ना आमी बाल साहित्या विशीं उलयतात तेन्ना आमच्या मुखार येता ती माणकुली भुरगीं. फुडें जे वांटेकार आसा ताची वळख करून दिता. ह्या कार्यावळीक फुडले वांटेकार जावन आसा बाय आराध्या पै रायतुरकर. ते विद्याभवन कोंकणी शाळा हांगा 2रे येत्तेक शिकता. ताका पुस्तकां वाचपाक, नाचपाक, गावपाक आनी अभिनय करपाक खूब आवडटा. आयज ते बोमाडे ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. हे पुस्तक बाय हर्षा शेटे हाणें बरयलां. तर हांव मागता बाय आराध्या कडेन की तांणी आपल्या आवडटे पुस्तकाचेर उलोवपाचें. हांव आराध्या रायतुरकार, इयत्ता 2रीचे विद्यार्थी विद्याभवन कोंकणी शाळेत शिकता. म्हज्या आवडटे काणयेचें नांव जावन आसा बोमाडे. काणी बरोवपी हर्षा शेटी, चित्रां शुभम लखेरा.
आजी कबीराक न्हाव घालताली. आजयेन कबीराच्या आंगाक साबण लायलो. कबीरान आंगाक साबण घासलो आनी बरोच फेस काडलो. फेसाक लागून कबीराच्या पुराय आंगार बोमाडे आशिल्ले. कबीरान एका बोमाड्याचेर फूक मारली. बोमाडो उडलो आनी आजीच्या नाकार वचून बसलो. कबीरान आनीक एक बोमाड्याक फूक मारली. तोय बोमाडो वचून आजीच्या नाकार बसलो. कबीरान आनीक एका बोमाड्याक फूक मारली. हे फावट बोमाडो वचून आजीच्या पोल्यार बसलो. कबीरान आनीक एका बोमाड्याचेर फूक मारली. बोमाडो आजीच्या तकलेर पावलो. कबीर बोमाड्याक फूक मारत रावलो. बोमाडो आजीच्या तकलेर, नाकार, ओठार आनी तिच्या पुराय तोंडार बसले. आजी बोमाड्या भशेनूच दिसूंक लागली. कबीरान ताळयो मारत म्हळें, बोमाड्यांची आजी, बोमाड्यांची आजी. आजीन कबीराक कातकुली करत म्हळें, 2 बोमाडे आसात, एक आजी आनी दुसरो कबीर. ही आनी म्हाकाय बी कबीरा भशेन नाचता आसतना बोमाडे करूंक आनी खेळांतले बोमाडे करूंक सुद्दां खूब आवडटा. आनी हाजी ह्या काणयेची निमणी ओळ तर म्हाका खूबच आवडटा. ती जावन आसा, आजयेन कबीराक कातकुली करत म्हळें, 2 बोमाडे आसात, एक आजी आनी दुसरो कबीर. देव बरें करूं. खूप सुंदर रितीन तू बाय आराध्या बोमाडे या पुस्तकाचेर उलयले. ताका लागून तुका परबी. आता आमच्या कार्यावळीचे फुडले वांटेकार जावन आसा बाय दित्या दुर्गेश शिरवयकर. ह्या विद्याभवन कोंकणी शाळा हांगा 4थेक शिकता. ताका गावपाक, नाचपाक, वेगवेगळ्या काणयांची पुस्तकां वाचपाक भोव आवड. ते ऑनलायन आनी ऑफलायन पद्दतीन जाल्ल्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले आसा. आयज ते आपल्या आवडट्या पुंजल्यो काणयो या पुस्तकाचेर आपली मतां मांडटले. तर हांव मागता बाय दित्या कडेन की ताणी आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. म्हजें नांव दित्या दुर्गेश शिरवयकर. हांव विद्याभवन कोंकणी शाळेंत इयत्ता 4थी शिकता. आज हांव तुमचे मुखार भोमानेस्त किरण भामरे हांणी बरयल्ले मुजायल्ल्यो काणयो ह्या पुस्तका विशीं म्हजे विचार मांडपाक सोदता. जेन्ना हांवें मुजायल्ल्यो काणयो हें पुस्तक पळयलें तेन्नाच म्हाका तें घेवनशें दिसलें. आनी कितें सांगतलें, जेन्ना हांवें तें पुस्तक वाचपाक सुरवात केलें तेन्ना सगळ्योच काणयो वाचले बगर म्हाका सुखच लागलें ना. ह्या पुस्तकान वेगवेगळ्यो आनी सुंदर अश्यो काणयो आसात, जशी शेतकाराची, वेपाराची, गाडयेकाराची, राजाची आनी जनावरांची लेगीत ह्या पुस्तकान काणी आसा. आनी मुख्य म्हणजे ह्या पुस्तकान सत्यवान सावित्रीची लेगीत काणी बरयल्ली आसा. ह्या पुस्तकांतल्यो सगळ्योच काणयो म्हाका आवडल्यो, पूण समाधान ही एका जाणटेल्याची काणी म्हाका खूबच आवडली. त्या काणयेन अशें आसा, एक दीस भर दनपारचे वतान एक जाणटेलो आपल्या शेतान झाडां रोयतालो. तेन्नाच वाटेर वचपी एका राजाची नदर ताचेर पडली. राजा ताचे म्हऱ्यांत गेलो आनी राजान त्या जाणटेल्याक विचारलें, बाबा रे, इतले भर दनपारचे वतान तूं हांगा कितें करता? जाणटेल्यान तकली वयर काडून राजाक जाप दिली, हांव हांगा आंब्याची झाडां रोयता. जाणटेल्याची उतरां आयकून राजाक अजाप जालें. राजा जाणटेल्याक म्हणपा लागलो, ही झाडां व्हड जावन फळां जाता म्हणसर वर्सां वतली. तुका फळां खावंक मेळना जाल्यार रोवन फायदो कितें? जाणटेल्यान राजाक जाप दिली, ही फळां हांव म्हाका खावंक जाय म्हूण रोयना. हांवें जी म्हजी जीणभर फळां खाल्यात ती म्हज्या जाणटेल्यांनी रोविल्ली. ही फळां खावंक हांव नासतलो, पूण ही फळां म्हजी भुरगीं बाळां खातली आनी हेंच म्हजें समाधान. जाणटेल्याची उतरां आयकून राजाकूय मनांतल्या मनान खूब खोस जाली. अशी बऱ्यो आनी सुंदर अश्यो काणयो ह्या पुस्तकांत आसा. हें पुस्तक वाचतकच भुरग्यांचें ज्ञान वाडटा आनी कोंकणी भाशे विशीं एक वेगळीच ओड निर्माण जाता. देखून पुंजायल्ल्यो काणयो हें पुस्तक बरयल्ल्या खातीर भोमानेस्त किरण भामरे हांकां म्हज्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं बाय दित्या.
या पुस्तकान कसली प्रकारचे काणयो आसा हे तुवें आमकां जाणून दिले. तर आता हांव मागता बाप प्रमय प्रवेश प्रभू ताजी वळख करून दितना बाप प्रमय मुस्तिफज हायस्कूल हांगा 5वी इयत्तेक शिकता. ताका क्रिकेट खेळपाक, चित्र काडपाक आणि पौराणिक काणयो वाचपाची भोव आवड. आयज तो द सर्पंट्स रिवेंज अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ महाभारता बाय सुधा मूर्ती ह्या पुस्तकातले यक्षाचे कोडे या काणे विशीं उलयतलो. बाप प्रमय तुवें उलोवपाक सुरवात करची. स्कुलात 5वे इयत्तेक शिकता आणि आज हांव महाभारतातली एक काणी सांगतलो. आणि म्हजे काणयेचे नाव आसा यक्षाचे कोडे. पांडव ही काणी पांडवांच्या वनवासाच्या काळा वयली. एकदा एक दादलो युधिष्ठिरा कडेन कितें मदती खातीर म्हणून येता. तो युधिष्ठिराक म्हणटा, अरे हांव जेन्ना न्हावपाक गेल्लो पळय तेन्ना हांवें मदेराक लाकूड म्हज्या आश्रमा लागसरूच एका झाडाचेर दवरिल्ले. तेन्नाच एक हरण येवन ताका आपली शिंगां आपटुपाक लागले. ते ताच्या शिंगांनी फसले आनी ते घेवन धांवले. आपूण मात ताका धरूंक शकलो ना. तेन्ना तूं मातसो ताका धरपाक मदत कर. युधिष्ठिराक दिसता हें सोंपें काम, फक्त हरणाक धरपाचें. म्हणून युधिष्ठिर नकुलाक धाडटा. नकुलाकूय दिसता. नकुल त्या हरणा फाटल्यान धांवता पूण तो मात त्या हरणाक धरूंक पावना. शेवटी ताका त्या फाटल्यान धांवून ताण लागता. ताका लागसरूच एक न्हंय दिसता. तो त्या न्हंयेतले बेगीन उदक पिवपाक वता. त्या न्हंयेतल्यान आवाज येता, तुवें समज उदक पिलें जाल्यार तूं मरतलो. तो त्या प्राणीच्या बळान ताका आवाजाक आयकना आनी बेगीन उदक पिता आनी थंयच मरून पडटा. हांगा युधिष्ठिर नकुलाची वाट पळयता आसता. नकुल येत ना म्हणून युधिष्ठिर सहदेवाक नकुलाक सोदपाक धाडटा. सहदेव नकुलाक सोदता. नकुल खंयच दिसना. सहदेवाकूय ताण लागता. तो त्याच न्हंये कडेन पावता. तोय त्या न्हंयेचें उदक पिवन मरता. अर्जुन आनी भीमाची तीच गत जाता. आता ताचे चारूय भाव ना म्हणून युधिष्ठिर म्हणटा आता आपल्याकूच वचचें पडटलें हांगा चारूय भावांक सोदपाक. म्हणून युधिष्ठिर स्वताच तांकां सोदपाक वता. तो हेवटेन तेवटेन चलत सगळ्या सोदत वता पूण ताका कोणूच दिसना. ताका तो मागीर थकता आनी ताण लागता. तोय त्याच न्हंये कडेन पावता. तो त्या न्हंयेचें उदक पिवपाचोच आसता तेन्ना त्या न्हंयेतल्यान आवाज येता, समज तुवें उदक पिलें जाल्यार तुजी चारूय भावा भशेन गत जातली. युधिष्ठिर फाटल्यान पळयता जाल्यार ते चारूय भाव खरेच मेल्ले आसता. युधिष्ठिर भिता. युधिष्ठिर आनी परत उदक पिना. मागीर त्या युधिष्ठिर त्या नदयेक पळोवन म्हणटा, हो बाबा कोण सादारण मनीस न्ही, म्हज्या चारूय शक्तिशाली भावांक मारपी. तेन्नाच त्या न्हंयेतल्यान एक यक्ष प्रकट जाता. तो युधिष्ठिराक म्हणटा, आपूण तुका काय प्रश्न विचारतलो. त्या प्रश्नाची समज तुवें सारकी उत्तरां दिली जाल्यार तुका तुजो एक भाव परत जितो करपाक मेळटलो. तो ताका खूब प्रश्न विचारता. तातूंतले हांव तुमकां थोडे प्रश्न सांगतलो. मनशाचो सगळ्यांत व्हडलो शत्रू कोण? युधिष्ठिर उत्तर दिता, मनशाचो सगळ्यांत व्हडलो शत्रू राग. तो मागीर ताका विचारता, मनशाक सगळ्यांत व्हडलें सूख कितें? युधिष्ठिर सांगता, मनशाक सगळें व्हडलें सूख आसा तातूंत समाधानी आसप. तो मागीर ताका विचारता, अशें खंयचें दुयेंस ताका कांयच उपाय ना? युधिष्ठिर उत्तर दिता, मनशाचो स्वार्थ. तो यक्ष युधिष्ठिराचे उत्तर पळोवन खूब खुश जाता आनी युधिष्ठिरा विचारता, तुका तुज्या खंयच्या भावाक जितो करपाक जाय रे? युधिष्ठिर उत्तर दिता, म्हाका नकुलाक जितो करपाक जाय. तो यक्ष अजाप जावन युधिष्ठिरा विचारता, नकुल सोरे, अर्जुन आनी भीम कित्याक न्ही? युधिष्ठिर सांगता, आपणे समज अर्जुन ना जाल्यार भीमाक जितो केलो जाल्यार म्हजे दुसरे आवय माद्रीचेर अन्याय जातलो. तिका दिसतले की कुंतीचे 2 चले जिते आसा पूण आपलो बाबा एकूय चलो जितो ना. म्हणून आपल्याक नकुलाक जितो करपाक जाय. तो यक्ष खूपच प्रसन्न जाता आणि तो म्हणटा, आपूण तुजे कडल्यान खूप खुश आसा आणि आपूण तुका तुजे चारूय भाव जिते करता. युधिष्ठिर ताका पळोवन म्हणटा,
तू इंद्र, शंकर, विष्णू नाजाल्यार यम तू माझ्या चारूय भावांक मारून परत जितो करता तेन्नाच तो यक्ष आपले खरे रूप घेता. माई पाचूय पांडव त्या यक्षाक नमस्कार करतात आणि मागीर यम तांकां आशीर्वाद दिता. ही ह्या काणये कडल्यान आमकां खूब शिकूंक मेळटा म्हणून ही काणी म्हाका खूब आवडटा. ही काणी हांवें सुधा मूर्तीच्या सरपंच रिवेंट पुस्तका वेल्यान वाचल्या. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब प्रणय. आयच्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या ह्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखार तुमी अशीच पुस्तकां वाचतली अशें हांव आस्त बाळगितां. भुरग्यांचो कोंकणीच्या तशेंच हेर भाशेच्या मळार बरो फुडार आसा हें आमकां आयच्या कार्यावळीत दिसून आयिल्लें आसा. तर इश्टानो, वेळ जाल्लो आसा. निमाणे कडेन हांव सगळ्यांक परबी भेटयता ही कार्यावळ यशस्वी केल्ल्या खातीर. तशेंच पलाश अग्नी स्टुडिओ हांकांय देव बरें करूं आमची ही आयची कार्यावळ बेस बरी मुखार व्हेल्ल्या खातीर. म्हजे जोड संयोजक खुशी प्रभुदेसाय तुकाय देव बरें करूं आयचे कार्यावळीचे सूत्र सांबाळल्या खातीर. परत एकदा सगळ्या भाशा मोगी आनी वाचन प्रेमीक देव बरें करूं आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.